ताच्या कुटुंबांत कश्टच कश्ट आसले, कश्टच कश्ट. आनी तो भाव रडोन म्हणटा, तो म्हणटा म्हज्या पत्नीक कॅन्सर जालें, कॅन्सर जावन ती कश्ट जातना म्हाका वर्तें दूख जालें. आनी तो म्हणटा तो त्या दळपर्यंत जायत्यो सोरो पियेतलो, बायल्या भुरग्यांचे आयकनातलो, मेळिल्ले पयशे सोऱ्याक विबाडटलो आनी बायल्या भुरग्यांचे कांयच पडोन वचना. मागणें 20,000 तरी ताच्या जिवितांत नातलेंच. बायल भुरगीं मात्र ती कोंतासो तेर्स करता पयत पुस्तक वाचतली. आनी पयलीं ताका वय ती बायलेक कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगून सुरू केल्यार देवाचेर पातयेवन कितें फायदो, आळे तुमी इतलें मागणें केलें, आतां तुमकां कॅन्सर पिडा आयली न्ही. पूण म्हाका त्या भयणीन ती पिडा इतली बरी करून सोंसली की तिणें सगळां सांगूंक सुरू केलें, म्हाका पिडा आयिल्ल्या वरवीं हांव देवाचो मोग अनुभव करनासा. ही पिडा हांव संतोशान हांव सोंसून आसा, कित्याक ह्या पिडे वरवीं म्हजी पातकां मोगसातात आनी सासणाचें जिवीत म्हाका आसा, सासणाचें कीर्त मान गौरव म्हाका आसा. आनी तिणें हांसून हांसून तें कस सोंसतना, कॅन्सर पिडा सोंसतना सबार जाणां वीज जालीं. आनी तिचे कडेन विचारतना तिणें सांगलें सयत हांव दैवीकुल रेतीर मंदिरां वयतलीं. थंयसर रेतीर मागणें करतना देवाच्या उतरांत म्हाका बळ मेळ्ळां, म्हाका कृपा मेळ्ळ्या म्हणटा आसतना सबार जाणां मोगाचें पिडा आयल्यार कश्ट आयल्यार पुरपुरतात, निराश जातात, देदेस्पर जातात, मानसीक जाताल्या. तसल्यांक एक प्रेरण मेळ्ळें दैवीकुल रेतीर मंदिराक येवन आनी हांगासर रेतीर करूंक. अकरेक मोगाचें तिणें मागल्या बरी जालें. अकरे ती मरण पावली. तिच्या मरणांतय तिचो घोव सगळोच मोगाचें वय सगळोच तो एक तरान भियेलो, घाबरालो आनी ताका धोको म्हणल्यार बरी जालो. आनी ताच्या उपरांत तो भायर सरल्या उपरांत ताणें सोरो संपूर्ण तरा सोडलो आनी दैवीकुल रेतीर मंदिराक आयलो. आनी हांगासर ताणें रेतीर कर गळगळ्यार रडोन एक बरें सुटावें खुमसार तो जालो. आनी आतां भायलेन जियेल्लें जिवीत आपणान मुंदर सिसे म्हणलें एक ताका एक नवें मिसांव देवान दिलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां बापाक, होगळाप जेजू, जय जय पवित्र आत्म्याक, हालेलुया. होजान्ना, हालेलुया. हरसिल्लें जावं समियाचें नांव, हरसिल्लें जावं समियाचें नांव, आतां आनी सदां सर्वदां, आतां आनी सदां सर्वदां, हरसिल्लें जावं समियाचें नांव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, आमेन. समियाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोव मोगाचें न्हू, आमी एक गीत गावन समियाचीं उतरां आयकुया. हें गीत अशें आसा, कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना, भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा.
हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलतां. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलतां. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000, तरी तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000, तरी तुका कितें जावचें ना. कश्ट वारान तुजेर येताना, रिस्ते संबंद तुका सांडताना, भियेनाका तूं म्हज्या भांगारा, रडनाका तूं म्हज्या बाळा. भियेनाका तूं म्हज्या भांगारा, रडनाका तूं म्हज्या बाळा. प्रार्थया. भोव मंगळा सर्गेंचे बापा, सबार फावटी आमच्या दोळ्यांनी दुखां येतात, आमचें काळीज दुखींत फुमारता, जिवीतच नाका म्हण जाता, निराश आमी जाता, देदेस्पर जाता, कित्याक आमचे रिश्ते संबंद आमकां सांडटात, आमची मोगाची मनशांच आमकां विश्वासघात करतात, आमकां दुखयतात, आमचे काळीज फापसितात, जिवितांत सोलवणे वयर सोलवणी येता. शिकपांत तशेंच आमची देणी तालेंतां उर्जीन करच्यान, एक बरें काम कर, दिसभर ग्रास सोडच्यान, ह्या आमचे येवजणे पंथा पळयतना व्यापार वहिवटांत आमकां नश्ट जाता. आमी करच्या कामांत वावरांत आमकां सारको सांबाळ मुनाफो आमकां मेळचे आसले, दिसपडतो ग्रास आमकां मेळना. सबार फावटी आमचें कामच आमी होगडायता, आमकां तर अन्याय जाता, जुलम जाता, आमकां मेळचें आसलें तें प्रमोशन कामाच्या जाग्यार जावं दी, समाजेन जावं दी, आमकां मेळना. आमकां मान, गौरव, कीर्त, महिमा मेळच्या बदलाक अवमर्याद मेळटा, लज मेळटा, अपकीर्त मेळटा. आनी सबार फावटी आमी आमच्या पातकाच्या सवयांक वळख जाता, आनी तांतले भायर येवंक आमकां खस जाता. आमी त्या पातकांक गुलाम जाता, देंवसराच्या सैतनाच्या त्या मुठी भितर आमी सांबाळटा. बापा, जायते जाणां आमचे विरोध, माट, मंत्रां, जादू मंत्रां, देंवसराची, खोटेपणाची, दुश्ट पाताळाची सगळ्यात जाणां आमकां दोसतात. बापा, तरी बापा तुजेर आमी पातयेन विश्वास दवरतना तूं आमकां ह्या सर्वांतले निवारताय. तर बापा, दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जावंक तुवें आमकां फोव केलाय, त्या सर्व विक्षकांचेर, म्हज्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. कश्टांतल्याचे कश्ट हळू कर बापा, आमच्या समस्या परिहार दी बापा, पिडेस्तांची पिडा गूण कर बापा, कामनांतल्यान बरें काम फोव कर. जें कितें तुज्या लागीं भावार्थान विश्वासान मागतात तें सगळें बापा तूं तांकां फोव कर म्हूण तुज्या लागीं आमी परतून मागता. तुज्या पुता आमच्या समिया जेसू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता, ससनाच्या ससनाक आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव बरो दीस तुमकां समेजता. कशीं आसात तुमी? देवाची कृपा आज परतून दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे थोडो वेळ समयाच्या हाजरपणान करसूंक आनी आमची जिणीभर देवाची कृपा जण घेवंक मोगाच्यान हो एक अवकाश आमकां मेळ्ळा. तुमकां हांव व्हडा मोगान आनी मानान स्वागत म्हणटा. तर आमी देवाचें उतर आज नियाळ करया. रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वसोर 20 आनी 8 वड. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. हें एक आशिर्वादाचें देवाचें उतर. हें देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता आनी देव आपल्या सासणीक येवजणेक सरी जावन तांकां आपोवणें दिता, तांकां तांच्या जिवितांत सकट संगती तांच्या बऱ्या पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत सकट संगती, आमची सोलवणी सयत, आमचे कश्ट संकट सयत, आमचे तातवार, आमचे पिडा शिडा सयत आमच्या बऱ्या पडाशें करूंक शकता. तर मोगाचें न्हू, हाका आमकां जायते दाखले आसात पळय पुस्तकांत, आनी विशेश तरान आमच्या सांत भक्तांच्या जिवितांतय आमी मोगाचें न्हू जायते दाखले घेता. आनी ह्या दिसांनी आमी नियाळ करचें जावन आसा, ह्या उगडास करचो देवा सहाय्यम पिळ्ळे म्हणल्यार वर्त्या सांताचो आनी भाग्यवंताचो. ताजें फेस्त जानेवारीच्या 14 तारखेर येता. तो आमच्या भारत देशाचोच देखून मोगाचें न्हू, ताचे विशयांत इल्लें नियाळ करया. देवा सहाय्यम पिळ्ळे हाचें पयलेंचें नांव जावन आसलें नीलकंठा पिळ्ळे म्हणून. पिळ्ळे म्हळ्यार केरळांत आनी तमिळनाडूंत एक व्हड मंथनाचें उंच जातीचें एक कुटुंब परिवार तो. हो पिळ्ळे म्हणल्यार कुटुंबांत नीलकंठ जल्मलो
आनी ताचे घराणे त्या काळाच्या रायाळ कितें म्हणटात रावळेरांत आनी तांच्या त्या कितें म्हणटात राजवटकेंत उंच स्थानार ते उंच हुद्द्यार काम करतले आनी अधिकार चलयतले. आनी हो नीलकंठा ल्हान थावनूच बुद्वंत, शिकपांत हुशार, सांगाता जायतीं देणी टॅलंटां ताका आसलीं देखून रायान ताका बरे एक हुद्दो दिल्लो. आनी तो हुद्दो बरेंकन करता आसतना ताका चड आनी चड ताका प्रमोशन मेळ्ळें. मात न्ही ताका पयलेंच बायल आसली जाल्यार रायान आपणाचीच जायत्या बायलांक जायते भुरगीं आसल्या पैकी एका सोबीत चेडवाक ताची पतीण जावनय दिल्लें जावन आसा. उपपतीण सर्तीक पतीण हें म्हणल्या बरी एक बायल म्हणल्या बरी दिल्ली जावन आसा. आनी त्या काळार तशेंच चलतलें, जायत्यो बायल्योय दवन काणयो येत आसलें. आनी पूण ह्या काळार त्या काळार नीलकंठाक एक डी लेनॉय म्हणल्या एका डच हॉलँडाच्या एका व्यक्तीची वळख जाता. हो नीलकंठाच्या ह्या लेनॉयची डी लेनॉयची जिवीत एक आमकां एक आदर्श जावन आसा. तो युरोपान जल्मल्लो पूण तो भारत देशाक आयलो. कित्याक डच तांचे ते सोजेर शिपाई भारतांत येवन अधिकार चलोवंक प्रयत्न करतले. तामिळनाडूंत तांणी रायाचेर आक्रमण करता आसतना ते चलवाले. आमचे ब्रिटीश गेल्ले जिखले तरी हे डच चलवतले आनी थंयसर त्या तामिळनाडून ते चलवल्ल्या वेळार जायत्या शिपायांक ह्या गोऱ्या शिपायांक रायान बंदिवान करून ताच्या जैलांत दवरलें. तांचे पैकी एकलो जावन आसा हो डी लेनॉय. हो डी लेनॉय जैलांत आसल्यार तो मागण्याचो मनीस देखून दिंबयेर पडोन हात जोडून तो मागणें करतालो. आनी मागणें करता करतना ताका देवाचो विशेश अनुभव जालो. केदाळे पयत पुस्तक वाचतालो, मागणें करतालो. अकरेक रायान आनी रायाच्या अधिकाऱ्यांनी पळयलें हो एक भक्तिवंत मनीस. सांगातास डी लेनॉयक जायतीं देणी टॅलंटां आसलीं, सिपायांक तरबेती करची आनी बंदूक चलोवची आनी झुजाची विविध निपुणता विविध ज्ञान ताका आसलें. देखून ताका बंदेंतलो सुटका दिली एका शर्ताकाल. ताणें रायाच्या शिपायांक तरबेती दिवची आनी रायाच्या शिपायां सांगता रायाच्या तर्फेन झुजाक वचाची. हो डी लेनॉय ओप्पालो. ताचो गांव ताणें सोडलो तरी ताच्या काळजांत आसली हें देवाचें उतर. जर तर हांव देवाचो मोग करतां आनी देव म्हजो मोग करताच खंडीत जावन आनी ताच्या आपोण्या सरी जावन ताणें म्हाका आपोण दिलां देखून सक्कड संगती म्हज्या बऱ्याक पडाशें करता. देखून देवान म्हाका हो एक अवकाश दिला तर हांव जायत्या जाणांक क्रिस्ताची वळख सुवार्ता दितलो म्हणून मोगाच्यान निर्धार घेवन जायत्या जाणांक सुवार्ता बरगड करनासलो. शिपायांक तरबेती दिता आसतना ताका ह्या नीलकंठाची वळख जाता. नीलकंठा ताचे तावन सुवार्ता आयकल्लो. नीलकंठा मोगाच्यान परिवर्तन जाता. जेजूचो वैयक्तीक अनुभव जगत जाता. सर्ग उक्तो जाता, पवित्र आत्म्यान भरता आनी त्या घडयेंत विशेश तरान वय बरी पवित्र भाग्यवंत क्रिस्तांव जिणी जियोंक सुरू करता. जी आतां मात न्ही मोगाच्यान क्रिस्तांवां ओगो रावोंक जायना. ते मिठा बरी मीठ खंयसर आसल्यार भोगले नासल्यांक रूच दितात. तो क्रिस्तांवांचें जिवीत उजवाडा बरी. खंय उजवाड आसा जाल्यार मोगाच्यान भोंवतणी काळोख आसना, प्रकाश आनी परजळ आसता. देखून नीलकंठा खंय वता थंयसर लोकांक अनुभव जाता की हो एक भाग्यवंत मनीस, हो एक विशेष पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती आनी ताचे द्वारे जायतीं अजापां विजमितां जावचीं पळोवन मोगाच्यान जायते जाण ताका आपयता. जायते क्रिस्तांव जातात. हे विशेश जावन पिळ्ळे गेल्या कुटुंबांत मंथनाच्या रायाळ कुटुंबांत जायते जाण क्रिस्तांव जाता म्हणटना थोड्यांक मोसोर जालो, थोड्यांक राग आयलो आनी तशेंच नीलकंठा आतां एका पत्नी सांगता मात रावतलो. उरलेल्या पत्नी सगळ्यान ताणें सोडलें. देखून रायाकी बेजाराय जाली आनी दूख जालें आनी ताका रागय आयलो. आपणाच्या धुवेक ताणें सोडलें म्हणून आनी देखून नीलकंठाक बंदेंत घालीचें म्हण जालें. देखून ताका बंदेंत घालो. बंदेंत घाल्यार बंदेंत तो सुवार्ता आनी सगळी प्रकट करतलो. बंदेंत आसल्यांकी तो क्रिस्ताची वळख दिवन तांकांय क्रिस्तांव करतलो म्हणून ताका कश्टोवच्या खातीर ताका बंदेंतलो भायर काडलो. एका उदकाच्या मनजतेचेर कितें म्हणटा ते वॉटर बाफेलो रेडे आसता आमच्या गांवांत. तातूंत उदकाचे रेडे म्हण आसतात. तांचें आंग केदाळ कितें थंड आसल्या बरी आसता. तसल्या उदकाच्या त्या रेड्याच्या पाटयेर ताका बांदलो. मुखार तोंड कर न्ही, पाठींक घुंवन तोंड कर म्हळ्यार ताका नालिसाय करच्या खातीर पाठींक घुंवोवन ताका त्या रेड्याच्या पाठीर कोणाकी सुलाबायेन बसोवंक जायना, कित्याक धरूंक कांय ना. देखून त्या रेड्याच्या पाठीर ताका घट्ट बांदलो दोरयांनी. बांदच्या पयलें ताच्या आंगार 80 पावटी तांणी मारलें. ताका रोतांनी 80 पावटी म्हळ्यार 80 टायम्स 80
चला ताचेर मारन त्या आंगार घाय केले आनी ताच्या घायांक मीठ सारयलें. मात ताच्या नाका भितर मीठ सारयलें, त्या कानान मीठ सारयलें, हात बांदून ताका त्या रेड्याचेर फाटीं घुंवन ताका बसयलें. बसोवन ताका कस जातालें, पडटा म्हणल्यार बरें जातालो, दर्यांनी तो हुमकळटालो त्या रेड्यार तावन. तशी ताका गांवांत तावन गांवा वयलें. 1 दीस न्ही, 2 दीस न्ही, लगभग 3 वर्सां ताका कश्ट दिलें. परतून परतून गांवार ताका भोंवडोवचें कोणेंय क्रिस्तांव जावन वचो म्हूण. पूण जशें आसल्यार तितल्या कश्टा दगदोणे मदें तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन जेजूची सुवार्ता प्रकट करतालो. क्रिस्ता खातीर कसो म्हाका संतोशू, हांव कुर्सायल्या क्रिस्ताक हांव प्रकट करतां. कुर्सायल्या क्रिस्ताचे कुर्साचो संदेश बादशावी जडतल्यांक देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात म्हणटलो तो. आनी अशें देवाचें उतर त्या रेड्याच्या पाठीर तावन ताणें प्रकट करतना ताचे वय रायाच्या शिपायांक राग येवन विशेश द्वेशान बरोवन आनीकय चड ताका कश्ट दिताले. आनी ताका पियोंक उदक सयत दिनातले. विशेश वताक ताका त्या आंगार ताच्या मीठ सारोवन गांवांत तावन गांवाक व्हरतले आनी गांवच्या लोकांक सांगतले, क्रिस्तांव तुमी जाशा जाल्यार तुमकां असलीच शिक्षा मेळटली म्हणून ताणें बेश्टायलें सयत. जाल्यार मोगाचें हारी हारीनी लोक ताका पळोवंक येतालो, ताचे तावन सुवार्ता आयकतालो आनी क्रिस्तांव जातालो. आनी एका जाग्यार ताका व्हरता आसतना खडपीची सुवात ती विशेश वत माथ्यार मारता, सकयल धरणीर तावन खडपाची धावी मारता, ताका पियोंक उदक दिवना. त्या वेळार मोगाचें हो नीलकंठा, आतां ताचें नांव ताणें देवा सहायम पिळ्ळे म्हणून नांव ताचें बदलिलां, ताणें देवा सहाय म्हण जाला क्रिस्तांव जाल्लो. मोगाचें थंयसर खडपा थावन उदक फुटोन भायर येता. खडपाच्या एका 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 बुराका थावन उदक फुटोन भायर उसाळटा. लोक सगळो विजमीत जालो. ते उदक ह्या देवा सहायम पिळ्ळेची थान भागयता. शिपाय अजमात जातात, लोक विजमीत जाता. तो जागो मोगाचें आजून आसा. लोक म्हणटा ते विजमीत व्हड अजाप. त्या गांवांत उदक ना आनी त्या खडपांत उदक येवंक साध्य ना. थंय फुटोन उसळचें उदक थंयसर त्या तामिळनाडूंत आसा जालो तो जागो. ह्या दिसांनी मोगाचें कितलोसो लोक देवा सहायम पिळ्ळेक भाग्यवंत सांत म्हणून आमच्या बाबसाहेबा फ्रांसिसान प्रकट केल्या उपरांत सगळ्या संवसाराचो यात्रीक त्या जाग्यार ताची भेट करूं येता. तुमकां एक अवकाश मेळ्ळ्यार खंडीत जावन तुमी वसा. आनी मोगाचें आनी एका जाग्यार ताका एका नीम ट्रीक ताका बांदून घाल्लें. तुमी कांय बेवाचो रूख म्हणटात, कांय बेव, त्या बेवीन मारा त्या रुखाक ताका बांदून घाल्लें. त्या रुखाक वय कितें म्हणटात पिडा गूण करची ती एक विशेश सखत आयली खंय. कित्याक थंय आयिल्ल्यांक तो म्हणटालो खंय ह्या रुखाचे खोले व्हरा, तुमची पिडा गूण जाता. ते खाया, ह्या उदकांत घालून ते उदक पियेया, या ते उदकांत घालून उकडून तुमी न्हया, तांतूं पिडा गूण जाता म्हणून. त्या देवा सहायम पिळ्ळेक त्या नीम ट्रीक कांय बेवच्या रुखाक बांदलें. थंयसर रूख आनी तेचे भोंवतणी आसले जायते रुखांक पिडा गूण करची एक सखत आसा खंय. मोगाचें देवा सहायम पिळ्ळे, ताणें नांव घेतलें देवा सहायम. देवा सहाय म्हळ्यार देवाचो इश्ट, देवाचो आप्त मित्र म्हणलो अर्थ जाता. लाजर म्हळ्यार देवाचो इश्ट समिया जेजूचो इश्ट म्हणून. जेजूचो इश्ट जावन आसलो लाजर, मरिया आनी मार्ताचो भाव. त्याच रितीन नीलकंठा सोमियाचो आप्त मित्र जावंक आशेता, देखून लाजर म्हूण नांव घेतलें. पूण तामीळ भाशेन सगळ्यांक समजोवचे खातीर देवा सहाय म्हणलें नांव घेतलें. तो आज देवा सहाय पिळ्ळे म्हूण नांव वाडलां. 3 वर्सां ताका कश्ट दिल्यार ताच्या कश्ट दगदा मदें सयत सुवार्ता प्रकट करून जायते जण क्रिस्तांव जावचे आनी रायाळ कुटुंबांतच सगळ्यांनी क्रिस्तांव जावचे. ताच्या अधिकाऱ्यां पैकी 7 जाणांनी क्रिस्तांव जावचे म्हणून रायाक विशेश तरान राग येवन ताका लगाड काडीचें म्हणून ताणें फरमायलें. अशें शिपायांनी ताका धरलें, मारलें आनी उपरांत अकरे तो मेलो म्हणून ताका राणाच्या मदें व्हरून काण उडोवन ते फाटीं आयले. पूण थंयसरी देवा सहायम अजापानी बरो जालो आनी राणांत ताणें सुवार्ता प्रकट करूंक सुरू केली. लोक हारी हारी राणाक वेतालो. ही खबर केळ्ळ्या उपरांत थोड्या म्हयन्या उपरांत परतून रायाचें फरमाण जालें ताका बंदुकेन गुळो घालून लगाड काडची म्हूण. ह्या फावटी शिपाय बंदुके हाडून आयले आनी ताका गुळो मारतना तांचे बंदुकेंतल्यान गुळोच भायर सरलो ना. आनी शिपाय लजले आनी भियेले. आतां कितें जाता रायाक कितें तांणी जबाब दिवचें की म्हूण. तेन्ना तांणी भियोनचें पळोवन ह्या नीलकंठान म्हणजे देवा सहायम पिळ्ळेन तांकां आपयलें. तांची बंदूक विचारली. बंदूक काण घेवन ताणें त्या बंदुकेचेर हात दवरून मागलें आनी मागतस ती बंदूक समा वय तातूंत गुळो भायर येवच्या बरी जालें. आनी उपरांत परतून शिपायांनी मारतना लगाड काडटना तो थंयसर मोगाचें मारतीर मेलो. आपलें रगत व्हारोवन तो मेलो. आनी ताची कूड कोणाय की कळोंक नजो. कोणूय
त्या कुडीक मान दिवन असो म्हणून तांणी एका गोड्या वयर राणामध्ये व्हरून वयर तावन सकला उडयली. कोणायकी मेळोन असो मन जातींनी खायचे म्हण चिंतल्यार मोगाचें अजापांनी त्या गांवच्या लोकांक देवा साहेब पिळ्ळेची निर्जीव कूड मेळ्ळी. ती हाडून तांणी इगर्जेच्या सिमेस्त्रींत पुरली. आज मोगाचें सगळ्या संवसाराचो लोक यात्रेक पॉयंट करता त्या जाग्याक देवा सहाय्यान पिळ्ळे तावन मोगाचें ते प्रेरान जोडटात. ताचे विनवणेन जायतीं अजापां विजमितां जातात. वय मोगाचें समियान जेजूचेर भवाट दवरलो कोणूच मोगाचें निराश जायना म्हणून मोगाचें तुमी जाणात. वय जो कोण कश्ट आसता मोगाचें तांच्या जिवितांत देव वर्ती अजापां विजमितां करता. वय देवा सहाय्यान पिळ्ळेन वर्ते कश्ट अनवरां संकश्टां ताणें सोंसलीं आनी ताजे मदें सुवार्ता परगट केल्ल्यान मोगाचें तामिळनाडूंत कितलो लोक क्रिस्तांव आसा. अशें म्हणटा आसतना एक कुटुंबाची कितें म्हणटा साक्स हांवें ह्या दिसांनी दैवीक रेतन मंदिरांत हांवें आयकली. ती साक्स दिवन आसली. ताच्या कुटुंबांत कश्ट आसले आनी तो भाव रडोन म्हणटा म्हज्या पत्नीक कॅन्सर जालें. कॅन्सर जावन ती कश्ट जातना म्हाका वर्तें दूख जालें. आनी तो म्हणटा तो त्या पर्यंत जायत्यो सोरो पियेतलो, बायल्या भुरग्यांच्या आयकनातलो, मेळिल्ले पयशे सोऱ्याक विबाडटलो आनी बायल्या भुरग्यांचे कांयच पडोन वचना. मागणें मीस रजार तरी ताच्या जिवितांत नातलेंच. बायल भुरगीं मात्र ती कोंतासो तेर्स करता पयत पुस्तक वाचतली. आनी पयलीं ताका वय ती बायलेक कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगून सुरू केलें, अरे देवाचेर पातयेवन कितें फायदो, अरे तुमी इतलें मागणें केलें, आतां तुमकां कॅन्सर पिडा आयली न्ही. पूण मोगाचें त्या भयणीन ती पिडा इतली बरी करून सोंसली की तिणें सगळां सांगूंक सुरू केलें, म्हाका पिडा आयिल्ल्या वरवीं हांव देवाचो मोग अनुभव करनासा. ही पिडा हांव संतोशान हांव सोंसून आसा. कित्याक ह्या पिडे वरवीं म्हजी पातकां बोगसतात आनी सासणाचें जिवीत म्हाका आसा. सासणाचें कीर्त मान गौरव म्हाका आसा. दुसऱ्यान जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत हांव ह्या कॅन्सर पिडे वरवीं हांव जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांतय हांव एक जाता. जेजूच्या कुर्साच्या मरणांतय कुर्साच्या कश्टांतय भागीदार जावचें भाग म्हाका मेळ्ळा. आनी तिसरें हांवें कस सोंसल्या वरवीं म्हजो घोव कन्वर्ट तर जातलो, म्हजो घोव बरो जातलो, म्हज्या घोवाक वय रक्षण मेळटलें, बचाव मेळटली, म्हज्या भुरग्यांक बचाव मेळटली, न्ही भुरग्यांच्या भुरग्यांक हजारो पिळगे भुरग्यांक बचाव मेळटली, म्हज्या भावा भयणीच्या कुटुंबाच्या म्हाका वळख आसल्या हर एकल्या खातीर आनी विशेश जावन ह्या जागा खातीर मिशनरी खातीर हांव मागतलीं. हे सांगून मोगाचें ती भयण जियेली. हांसून कस सोंसतना जायत्या जाणांच्या परतवणी ती कारण जाली. आनी तिणें हांसून तें कस आसतना कॅन्सर पिडा आसतना सबार जाणां विजमीत जालीं. आनी तिचे कडेन विचारतना तिणें सांगलें सयत हांव दैवीक रेतीर मंदिरां वेतलीं. थंयसर रेतीर मागणें करतना देवाच्या उतरांत म्हाका बळ मेळ्ळा, म्हाका कृपा मेळ्ळ्या म्हणटा आसतना सबार जाणां मोगाचें पिडा आयल्यार कश्ट आयल्यार पुरपुरतात, निराश जातात, देदेस्पर जातात, मानसीक जाताल्या. तसल्यांक एक प्रेरण मेळ्ळें दैवीक रेतीर मंदिराक येवन आनी हांगासर रेतेर करूंक आनी हांगासर आराधनांत मागण्यांत वांटेली जावंक आनी अशें तांच्या मानसीक पिड्यांतली तांणी सुटका जोडून घेवंक, जायते पिडा गूण करून घेवंक आनी जिवितांत आशिर्वादां बेसांवां जोडून घेवंक साध्य जालें. अख्रेक मोगाचें तिणें मागल्या बरी जालें. अख्रे ती मरण पावली. तिच्या मरणांतय तिचो घोव सगळोच मोगाचें वय सगळोच तो एक तरान भियेलो, घबरालो आनी ताका धोको म्हणल्यार बरी जालो. आनी ताच्या उपरांत तो भायर सरल्या उपरांत ताणें सोरो संपूर्ण तरा सोडलो आनी दैवीक रेतीर मंदिराक आयलो आनी हांगासर ताणें रेतेर कर गळगळ्या रडोन एक बरें सुटावें खुमसार तो जालो. आनी आतां भायलेन जियेल्लें जिवीत आपणान मुंदरशीचें म्हणलें एक ताका एक नवें मिसांव देवान दिलें. बायलेन येदोळ पर्यंत भुरग्यां खातीर ती जियेली, घोवा खातीर जियेली. आतां बायल मरण पावल्या सरकार तावन आपणा खातीर मागता आनी आपणान त्या भुरग्यांक बरें करून शिकप दिवचें, बऱ्या फुडारा पावचें, भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर आशिर्वाद येवचें म्हणून ह्या भावान हांगासर सोरो सोडलो. मात न्ही दिंबियेर पडोन मागणें करून सुरू केलें. पवित्र पुस्तक वाचून सुरू केलो. पाटींग गेल्या उपरांत तो आतां सदां मिसाव येता, आयतारा मिसाव येता, ताचो पवित्र पुस्तक बरो करून वाचता आनी इगर्जेच्या सर चटवटिकेनी समुदायाच्या आनी त्या आयोगाच्या विविध चटवटिकेनी तो वांटो घेता. आज एक मोगाचें क्रियाशील बरो कॅथलीक तो जाला. आनी तोच म्हणटा म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हज्या बऱ्याक ते आयले. तांचे वरवीं सर्वेस्परा तुजे कायदे हांव शिकोवंक पावलो. किर्तन 119, 70 आनी 1 साम 119 वर्स 71. तो भाव मोगाचें तोंड पाड सांगता सकाळां उजीर ती साक्ष दिता आसतना. तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले. त्या कश्टा वरवीं हांव देवाचे कायदे देवाचे कायदे हांव शिकोवंक पावलो. म्हजें जिवीत बदल्लें. वय मोगाचें आमच्या जिवितांत थोडे फावटी कश्ट येतात. त्या 3 कारणां खातीर देवाचो मोग अनुभव करूंक, समिया जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत भागीदार जावंक आनी जायत्या आत्म्याच्या बाचावी खातीर.
देवा सहाय पिळडेन आपणाचेर थारिल्ले कश्ट एक भाग्यवान जावंक सांज जावंक मारतीर मोर मरोंक आनी सर्गींच्या राज्यांत व्हरतीं दिरवीं पुंजोवंक ताणें घडशिल्लें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिविताच्या कश्टांनी, तुज्या जिविताच्या पिडेशिणेंत अनवरां समस्या निराश जायनाका. देव तुज्या जिवितांत एक अजाप उजमीत करूंक आशेता. ह्याच घडये दोळे धांपून तुजें जिवीत समयाक समर्पून दी. सर्गींच्या बापा, आमी तुजेर परिपूर्ण संपूर्ण विस्वास दवरून तुज्या लागीं मागता बापा. बापा, आमचे मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर बापा. तुका साजलें कितेंच ना. तूं एल शडाय, सर पदवेदार, सर शक्तिवंत, ऑमनीपोटंट, ऑमनिशियंट, ऑमनीपोटंट, ऑमनिशन, ऑलमायटी देव तूं जावन आसाय बापा. तुवें एक उतर उलयल्यार पुरो बापा पिडा गूण जाता. बापा, आमचे मदें असल्या काम नातल्यांक काम फोव कर बापा. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फोव कर बापा. बरो सांबाळ आमकां मेळा शें कर बापा. बरो दीस पडतो ग्रास आमकां मेळा शें कर. आमच्या बिझनसांत आयिल्ले नस सगळे पयस कर बापा. बरें गिरायकी आनी बरें बिझनस आमचें जाय शें कर. आमच्या बिझनसांत बरो लाभ आमकां फोव कर बापा. तुवें दिल्ल्यांतले बापा आमी सदांच बापा दुर्बळे धाकट्यांक आमी दान धर्म करतले हांव. तशें आमचे आमी वय गरजेवंतांक ही गजमतेक आमी दितले हांव बापा. उदार मनान आमी दान दिवन बापा तुका आमी महिमा दितले हांव बापा. बापा, आमच्या मदें असल्या तरणाट्यांक वायट सवयांतल्यान देंवसराच्या सैतानाच्या मुठी भितरल्यान तूं सुटकाला पळय बापा. वेळार एक बेस स्विकार करूंक विशेश जावन बरी सैरीक आशिल्ल्यान बरी सैरीक जाय शें कर. वेळार तांचे काजर जाय शें कर. काजरी जोड्यांनी एकामेका माया मोगांनी एकवटान जिये शें कर बापा. कोणीय मानासतापान तसा एकामेका झगडटात. जें कितें देवान जोडिलां तें मोडून पळयतात बापा. तसलो शिराप तांकां जोडून घेवंक सोडिनाका बापा. बापा, तुवें जोडिल्लें तें सदांच एकवटान दवरूंक, त्याग सॅक्रिफायस करूंक घोवा बायलांनी आनी माया मोगान जियेत आसतना तांकां भुरग्यांचे देणे वेळार फोव कर बापा. तांच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करता आसतना त्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी. पिडेस्त सर भुरग्यांक गूण कर बापा. भुरग्यांनी व्हड आसतना आवय बापाय विधेय जावन कालतें जावन बरो फुडार आसा कर. आवय बापायची बापा, आवय बापायन तांणी एक आशिर्वाद जाय शें कर बापा. बापा, तुज्या भुरग्यांच्या सर गरजो आनी त्या तुज्या मुखार दोन भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो आनी तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचें न्हू तुमच्या सांगाता दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत देवाचें उतर प्रकट करूंक म्हाका देवान दिल्लें एक वर्तें आशिर्वाद. तुमी म्हाका दिसना तरी मोगाचें हांव तुमकां दिसता. तुमी म्हाका थंय हांगासर मागण्यांत तांतोच मेळटात. डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक येयात. म्हजें नांव हांगासर आसा, फोन नंबर आसा, आमचे ईमेल ID आसा, आमची डिवायन कॉल सेंटरची वेबसायटी आसा. डिवायन कॉल सेंटरचे सगळो विवर आमचे व्हिडिओ आनी मिसाचें बलिदानान तुमकां त्या सावन दिवंक या तुमची विनवणी घालूंक या आमचे व्हिडिओ पळोवंक सगळें त्या वेबसायटीर आमच्या त्या ॲपान ती तुमकां अवकाश आसा. डिवायन कॉल सेंटराक मोगाचें हर एका शनिवारा येया. सकाळीं 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा आनी 3 वरां उपरांत हर एका शनिवारा हांव हर एकल्यांक हांगासर आयिल्ल्यांक वैयक्तीक तरान वैयक्तीक समालोचनाक कावन्सिलिंगाक हांव अवकाश करून दितां. हप्त्यामध्ये येया. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रार हांगासर विनवणी घालता. सकाळीं 9:30 वरां दनपारां 1 वरां पर्यंत. दनपारां 12 वरार हर एका दिसा डिवायन कॉल सेंटरान दनपारां 12 वरार मिसाचें बलिदान आसा. त्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्या उपरांत दनपारां जेवणी आसा. तुमी जेवणी पाटी वशेत. तुमकां केदाळ स्वागत. ऑल द टायम यू आर वेलकम टू डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर टू एक्सपिरियन्स गॉड्स abundant blessings and miracles and wonders. In Jesus' name, I bless you.